रस्त्याचे काम चालू असा. एक म्हणजे दर्जाहीन हे काम असा. याचे सर्वे जर पयला रस्त्याची जाल्यार पूर्ण एकदम सारखे म्हणजे सकयल्या दराचे हे काम केल्ले आसा. आम्ही आजराचो जर रस्तो पळयलो, आजरासून कोल्हापूर वचणारो जर रस्तो पळयलो जाल्यार सर्वेज पयले जाल्यार उदका सारखी लेवल केल्ली आसा. एका खेड्या सारख्या त्या भागांनी जर रस्तो जावंक शकता. आणि गोंय हे आमचे आमी ट्युरिझम मॅपा वयले व्हडलें भूषण म्हणटात. आणि ह्या रस्त्याची दशा पळया. हो जे हांगासर रिटेनिंग वॉल आसा, हे रिटेनिंग वॉलाक गेले 1 म्हयन्या पयलीं आमी सांगला की पावसा पयलीं हेचेर कितें तरी जावपाक जाय म्हणून. ही जर वॉल आसा तर बॅलन्स पळयलो, हे पूर्ण बॅलन्स रस्त्याच्या हेडवेन लावणलेलो आसा. नशीब ते सायडीतलो वॉल पडलो हो मातसो कमी आसा. दुर्दैवाच्या बिचाऱ्या फॅमिलीचे जे हांगासून वयताली त्यांचे किती पन्नास सांपाळली ना त्यांच्या बॉनेटाचेर फातर पडले म्हणून. अशें दिसतालें की हो वॉल पयलीं पडटलो पावस येयल्या नंतर. अजून वेळ गेल्ली ना. हो पडच्या पयलीं तेचेर कितें तरी करपाक जाय. सरकार अजून न्हिदलेलें आहा. हांगासरलो बिचारो आमदार सुद्दां सांगता की आपल्याक ते आयकनात म्हणून. एक दिनात सरकार आसा तरी कोणाक लागून हें कळना. तुम्ही लोकांचें आयकनात, तुम्ही तुमच्या सरकारांतल्या आमदाराचें आयकनात. म्हणजे ओवरऑल म्हणजे कोणा कडेन मागप आमी हो सगळे गोष्टींचो न्याय मागप कोणा कडेन. काय म्हाका दिसता की ज्या पद्दतीन हें चल्लां हे हांगासर ज्या वेळाचेर गुजरातची एक बस आनी टँकराचो एक्सिडेंट जाल्लो आनी कित्येक एका कुटुंबातले अनेक लोक मेल्ले, तशी हांगासर परत एकदा ह्या मालप्या गांवांत दुर्घटना घडटली. हांव विनंती करता सरकारा कडेन हे घडचें न्हू. हेचेर जाणीवपूर्वक आनी एकदम लक्ष घालून हेचेर हे टास्काक काम पूर्ण करपाक जाय. देव बरें.